नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। राज्य विधिमंडळाचे अदमासपत्रकी अधिवेशन आयच्यान सुरू जालें। राष्ट्रगीत जाले उपरांत सभापती डॉ गणेश गांवकर हांणी प्रश्नोत्तराचो कालावधी सुरू करतकच फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मिराबागच्या नियोजित बांदाचो विशय उपस्थित करून सभाघराचे कामकाज तहकूब करपाची मागणी केली। ह्या विशयाचेर खासा भासाभास जावपाची मागणी तांणी केल्या उपरांत सभापती डॉ गांवकर हांणी प्रश्नोत्तराचे कामकाज सुरूच दवरलें। ह्याच काळात प्रेक्षक गॅलरींतल्यान कांय प्रेक्षकांनी तक्ते फडकयत घोषणाबाजी सुरू केल्ल्यान सभाघरांत वातावरण गंभीर जालें। सभाघरांत विरोधी 7 आमदार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या फुडारपणाखाला सभापतीच्या आसना मुखार एकठांय जावन आपले म्हणणे तांणी सुरूच दवरलें। सभापती गणेश गांवकर हांणी तांकां ह्या विशयाचेर लक्षवेधी सुचोवणेक मान्यताय दिल्ल्याचे सांगून आपापल्या आसनाचेर वचून बसचें अशी विनवणी केली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत प्रेक्षाघरांत तक्ते हाडप सारखे न्हय अशें सांगून सरकाराचो आक्षेप नोंदयलो। सभापतींनी विरोधकांक सभाघराची प्रतिष्ठा सांबाळपाचें आवाहन केलें। माननीय सदस्य विजयबाब माननीय सदस्य तुमकां सगळे सिनियर लोक आसा, सगळ्या हावजाचे रूल खबर आसा। तुम्ही उठता आणि परत हांगसर आपूण उलयत रावता। चेअर आसा ताका तुम्ही डिसिजन दिवपाक उलोवपाक दिना। असले गजाली हांव खपत घेवचो ना, पयलीं सांगून दवरिता। हांव उलयता न्ही, एडजस्टमेंट मोशन तुम्ही दिला म्हाका खबर आसा। एडजस्टमेंट मोशन दिला, एडजस्टमेंट मोशन दिल्या प्रमाणे तेजे क्वेश्चन आसा। ह्या सेशनाक क्वेश्चन एडमिट केल्ले आसा। बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही, हेजेर आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा। हे सगळें सोडून तुम्ही कितें करता? एडजस्टमेंट मोशन अशें जायना। माननीय सदस्याक म्हाजी एक विनंती आसा कितें की हावजान बरे भाशेन डायलॉग करून बरें डिस्कशन करून तुमकां जाय तें मेळून घेयात। आनी त्या खातीर हांव सदैव तुमकां सांगता की प्रत्येक मेंबर जो आसा हावजाचो ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। पूण ह्या पद्दतीचो बिहेवियर जर केलो जायत न्ही तो हांव कसोच सहन करून घेवचो ना। या बोवाळातच विरोधी आमदारांच्या भूमिकेचेर खर विरोध करतना उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी विरोधकांचो आरोप भायर मारलो। आतामेरेनच्या बांदाक लागून राज्यातली उदका पुरवण व्यवस्था लोकांच्या गरजेप्रमाण जाल्या अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी सभाघरात दिली। शेवटी प्रश्न उदकाचो लक्षात घेयात। ते उदक आयको लक्षात घेयात। ते उदक म्हाका न्ही, सुभाष शिरोडकराक न्ही, तमाम गोमंतकी जनते खातीर हांव आयच्या प्रसंगाक उलोवपाक पडला म्हणटा सांगता। आय वूड सॅल्यूट मिस्टर डॉक्टर आमचे शेटये। बिचोले एक 6 गांवांत आज जो आमी बॅरेजी बांदतात तातूंतले एंटायर नॉर्थ गोवा उदकाची पुरवण मुखारल्या 2027 पर्यंत जातली। आणि तशेच पद्दतीन आय वूड ऑलवेज सॅल्यूट द पीपल ऑफ कुशावती केपेच्या लोकांनी जो सपोर्ट केला। आणि कुशावतीचे आमी जवळजवळ 50 ते 60 MLD उदक जे दर्या वताले, जशेंच आमच्या मिराबागचे उदक दर्या वचपाक शाणपण काय ना। आणि म्हणून मुखारले लक्षात घेऊन मुखार 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांक आमकां उदक कशें कितें जाय पडटलें गोंयांत। आणि त्या पद्दतीन आज आमी हे काम घेतलां। लक्षात घ्या, साळावली एक त्या वेळा बांदिल्ली 500 लोकांनी 550 लोकांनी त्याग केल्लो आपल्या घरदाराचो, आपल्या देवस्थानचो। आणि म्हणून ते साळावली धरण जालें। आणि म्हणून ते साळावली धरण जे आसा पळय न्ही, आज सांग्या धरून ते मोरमुगा पर्यंत उदक दिता। लक्षात घ्या। केंद्र सरकारान आपणायल्ल्या नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण राज्यातल्या शालेय शिक्षकांच्या कामाचो कालावधी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण आसा अशें स्पष्ट निवेदन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी प्रस्नवरांत उपस्थित केल्ल्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले। स्पीकर सर, म्हाका दिसता म्हज्या मानादीक 4-5 MLAंनी एकूच प्रश्न आणि सेम तशाक तसो प्रश्न घातला। त्या खातीर एक टीचर तो कदाचित सांगता आसतलो की हे विचार काय हरकत ना, विचारपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय, पण सेम क्वेश्चन्स आयला आणि परत येता। तितून तांच्यांनी म्हटला की 1100 and 1200 हाच्या मदलो डिफरन्स अकॉर्डिंग टू द नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या NEPच्या गायडलायनी प्रमाणे 1100 hours इज अ टीचिंग अवर्स इन अ स्कूल। आणि 100 hours ही जी आसा ही फॉर द एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी। इट माइट बी द असाइनमेंट, इट माइट बी द आर्ट पी या सारकिले वेगवेगळे सब्जेक्ट जे आसा पळय हाच्या खातीर आसतली। त्या खातीर एक्झॅक्टली इट इज एन institutional hour in the classroom. It is an 1100 hour is the institutional hour.
आणि 100 ॲडिशनल अवर इज फॉर द अदर करिक्युलम एक्टिविटी इन्क्लुडिंग ऑल द एक्टिविटीज. म्हणजे आम्ही असाइनमेंट आसतलो, स्पोर्ट्स आसतलो किंवा रेमेडियल क्लासीस आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो उरलेल्या 100 अवर्सांनी येता. इस्रायल आणि इराण ह्या देशांमध्ये सुरू झालेल्या झुजा उपरांत अरब देशांनी रावपी गोंयकारांची सुरक्षा हुस्को करपासारखी जाल्या. ह्या गजाली नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी आयज 0 वरांत सरकाराचे लक्ष वेधलें. खुबशे गोंयकार अरब देशांनी राबितो करून आसात आनी तांची सुरक्षा संकश्टात आयिल्ल्या कारणान सरकाराचे लक्ष वेधून केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सुरक्षा मेळवून दिवपाची सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली. Attention of the House is drawn to the concern regarding the safety of guns working in the Gulf countries in view of the ongoing conflict and rising tension in the West Asian region. A large number of people from Goa are employed in countries such as United Arab Emirates, Qatar, Kuwait and Saudi Arabia, and the prevailing war situation in the region has caused anxiety among their families in the state. The Honorable Chief Minister may therefore make a statement on the steps taken by the government to coordinate with the Ministry of External Affairs to ensure the safety of guns residing in these countries and the measures in place for assistance or evacuation if required. हो विषय खूप सिरियस आसा. हाजी सगळी इन्फॉर्मेशन हांवें कलेक्ट करपाक लायल्या. सोमार दीस ह्या इश्यूचेर आन्सर करता. हमारा आन्सर होतो ना. सोमार आन्सर करता. 21व्या शेंकड्याची पहिली 25 वर्सां पुराय जात आसतना फुडल्या 25 वर्सांच्या पावंड्याक शेती वाठारांत नवी उर्जा भरप गरजेचें आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. शेती आनी खेडेगांव परिवर्तन ह्या संकल्पनेचेर आदारीत आयोजीत वेबिनारांत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ते उलयताले. शेती वाठार हो भारताच्या दीर्घकालीन उदरगतीचो धोरणात्मक खांबो आसा अशें तांणी म्हळें. संवसारीक बाजारपेठेचें स्वरूप वेगान बदलत आसा त्या कारणान शेती अदीक निर्गतभिमुख जावप गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. देशाक 31 मार्च 2026 मेरेन नक्षलवाद मुक्त करपाची घोषणा देशाक 31 मार्च 2026 मेरेन नक्षलवाद मुक्त करपाची मोख आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. ओडिशांतल्या कटक शारांत आयोजीत केल्ल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दळ म्हळ्यारच CISFच्या स्थापणूक दीस कार्यावळींत ते उलयताले. नक्षलवादा आडच्या झुजांत ओडिशा, छत्तीसगड आनी तेलंगणांतल्या CISF जवानांनी म्हत्वाची भूमिका बजयल्या अशें तांणी सांगलें. तिरुपती ते पशुपती असो रेड कॉरिडॉर उबारपाचें सपन पळोवपी नक्षलवाद्यांचो CISFचे जवान पुराय करपाक दिवचे ना असो ठाम विस्वास केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलो. CISF का बहुत बड़ा योगदान है. उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे CISF ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है. ये अभियान में कई प्रकार के कठिन अभियानों को अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों के सिर पर डाला गया. आणि आता क्रिकेट. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर भारत आणि इंग्लंड पंगडामदी जाल्ल्या संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीत भारतीय पंगडान 7 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. चौकार आणि षटकार हांचो पावस पाडत इंग्लंडा मुखार 253 धांवड्यांची मोख भारतान 7 विकेटी वगडावन दवरिल्ली. ह्या जैताक लागून भारत सेगीत दुसरे फावट संवसारीक T20 करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत पावला. सामनोवीर थारिल्ल्या संजू सॅमसन हांणी 42 बॉलांनी 89 धांवड्यो केल्यो आनी हार्दिक पांड्या हांणी 12 बॉलांनी 27 धांवड्यो केल्यो आनी 38 धांवड्यांत 2 बळी घेतले. 8 मार्चाक भारत आनी न्यूझीलंड ह्या पंगडामदी T20 संवसारीक क्रिकेट करंडाचो निमणो खेळ अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातलो. आनी आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 122 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.